Zanwai. Chapter 12. चुकतोल्यांक लो लो तूं निटाय राखताय. वायट पयस करून तांणी तुजेर विस्वास ठेवचे खातीर सर्वेस्परा तांच्या पातकांचो तांकां उगडास करून तूं तांकां शिडकायताय. कानाना सोवें देवाची सोंसणीकाय. आदल्या काळार तुज्या पवित्र देसांत जियेतल्यांचो तूं दुस्वास कोत्तालोय. कित्याक ते नश्ट्यो वस्तू आदारताले, ते जादू कोत्ताले आनी अपवित्र भोक्ती कोत्ताले. तांणी काकूत नासतना भुरग्यांक जिवेशी मारली आनी मनशांचें मांस खाताले आनी रगत पियेताले. ते गुप्ती योद्ध करपाक शिकयताले. आपल्या स्वताच्या असोक्त भुरग्यांचो जीव काडपी आवय बापायचो तुवें आमच्या वडिलांच्या हातांनी भस्म करूंक येवजिलें. ज्या उद्देशी तूं सगळ्या देसां मोदें अदीक मोलादीक म्हूण मानतल्या ह्या देसाक फावो तसल्या देवाच्या भुरग्यांची संसद फावो जातली. तरी आसतना ते मनीस देखून तुवें तांकां दयेन वागयलीं. तुजे गरजे आदीं तुवें तोलांचें भिरें धाडलें आनी सवकास तांचो भस्म केलो. ह्या देव नासलोल्यांक तुज्या प्रमाणिकांच्या हातान एका खर झुजांत धाडून वो मारेकार रानवट्टी मोनजातींक धाडून वो एका खरखोस उतरान तांचें निसणटण करूंक जाय नासलें अशें न्हय, पूण तांणी आपल्या कर्तुबांचो पश्चाताप करूंक तांकां वेळ मेळचे खातीर तुवें तुजें फर्मोण सवकास वेव्हारांत घाल्लें. पूण तांची जात वायटवी देखून ते जल्मांतूच नश्टे आनी तांची चिंतपाची पडत खोटी आसली. ते केन्नाच बदलचे नात म्हणून तुका खबर आसली. सुरवातेक थावन तांची सगळी संसदूच शिराक पडलोली. हे सोंसणीकायेची समजणी. कोणाचेच भिरांतेन तुवें तांच्या पातकांची तांकां खास्त लावंक ना. तुवें हें कितें केलां अशें तुका विचारपी व तुज्या फर्मोणाचेर आड येवपी कोण आसा? तुवेंच रचलोल्या राष्ट्रांचें निसणटण केल्यार तुका कोण आडायतलो? नश्ट्यांचे वाटेन रावून तुका कोण फुडो करी सारको आसा? सगळ्या वस्तूंचो सांबाळ करपी तुजे भायर आनीक दुसरो देव ना. तुवें उनीत करूंक नाय म्हूण दुसऱ्या खंयच्याच देवाक तुवें हिशोब दिवची गरज ना. तुवें मनशाक खास लायिल्ल्या म्हणून तुका आव्हान दिवपी राजा वो जुलुमी राजा संवसारांत ना. कित्याक स्वता तूंच प्रमाणीक आनी प्रमाणीकपणान आख्खोच संवसार चलयता आनी खास फावो नासलोल्यांक खास लावंक हें तुज्या बोळान तुजे लागीं केन्नाच घडचें ना. तुजे नितीच्या मुळाक आसा घोटाय. तूं सर्वां सोक्ताचेर रायपण चलयताय तें तुका सर्वां थंय धुलो बोलो करता. तुजें सर्व पदवेदारपण मानून तूं तुजें बोळ दाखयताय. तुका वळखून घेनान तांची उर्मोटाय तूं तांच्या तोंडार मारताय. पूण तुका इतलें बोळ आसून तूं दुलोबायेन नीत करताय. भरपूर मधुरायेन तूं आमकां चलयताय. तुका खुशी आसल्यार पुरो जाय तें करूंक तुका पदवी आसा. इस्रायल देसाक देवाची शिकवण. अशें करून प्रमाणीक मनीस पेल्या थंय कसो मनशाल्लो जावचो हें तुवें तुजे पोरजेक शिकयलें आनी पातक केल्यार पातकाची खोंत तूं दिताय म्हूण तुज्या भुरग्यांक तुवें भरवासो दिलोय.
तुज्या भुरग्यांच्या दुस्मानांक खास लायतना पासून तुवें खूब सोंसणीकायेन आनी चोत्रायेन लायली तांकां मरण फावो आसलें तेदना लेगून तांणी आपली नश्टेपणां सोडूंक तुवें तांकां खूब संदी आनी वेळ दिलो. तशें जाल्यार कितले चोत्रायेन तूं तुज्या भुरग्यांची नीत कोत्चो नाय. जांच्या पुर्वजांक सोपुतांनी आनी कोरारांनी तुवें इतल्यो बऱ्यो बासावण्यो केल्यो. हे परी जेन्ना तूं आमच्या दुस्मानाची मोवालायेन नीत करताय, आमी नीत कोत्ताना तुजे मोवालायेची याद करची आनी आमची नीत जाताना आमी काकूत मागची म्हणून तूं आमकां शिकयताय. इजिप्तकारांक खास्त आनी हे परी नश्टेपणान आनी निस्तूरपणान जियेतल्यांक तुवें ते नमस्कार कोत्तल्या अळशिकावण्या वस्तू उदेशी वळवळायले. कित्याक वांकड्या रस्त्यान ते खूब पयस पावलोले. तांणी भिरांकूळ आनी अळशिकावण्या मोनजातींक देव कशें मानलोले आनी सुपुल्या गिन्यान नासलोल्या भुरग्यां भाशेन तांकां सोंपेपणी फसयलोले. देखून गिन्यान नासलोल्या भुरग्यां भाशेन तुवें तांकां खास लायली आनी तुजे नितीन तांणी आपल्याकूच पिश्यांत काडले. तरी आसतना जे कोण मस्कोऱ्यांच्या शिकोवण्यांची बेपर्वा करतात तांकां देवाक मानवपा सारकी खास फावो जातली. जेन्ना ते देव म्हणून मानताले त्याच जनावरां उदेशी तांकां खास फावो जाली तेन्ना ते एकदम घुसपा गोंदलाक सांपडले आनी आपूण मांडून घेनासले तोच खरो देव म्हणून तांणी वळखलो आनी त्याच खातीर शेवटाची व्हडांतली व्हड खास्त तांचेर पडली. देवाचें उतर हें.